नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। गोंयचे खणीक नव्यान पर्यावरण दाखले दिवपाचो पर्यावरण मंत्रालयाचो विचार। सगळ्यो केशी गोंयच्या हायकोर्टात धाडपाची एजीची मागणी सुप्रीम कोर्टान भायर आयली। तिसरे दिसा पुराय सीईसीन केलो आर्ग्युमेंट। आपलो अहवाल दिसभर वाचलो। पर्यावरण आणि बफर झोनाविशीं काढले महत्वाचे प्रश्न। यासीन भटकळ वापरतालो ती मोटारसायकल 20 वर्सां परस पोन्नी। तिचो धनी 6 वर्सां पयलीं सोंपलो। मागीर कोण वापरतालो ती मोटारसायकल? पळयात असा रिपोर्ट। मिकीची राष्ट्रवादी कडेन सोयरीक, मात काय तू तयार ना म्हणटा पर्रीकाराक सोडून वचचो ना। So far I am in such a bad situation. Nobody have supported me. Since Parikar government is supporting me, so I am there with him. PWD 5 लाखांवयर खर्चाच्या रस्त्याच्या कामांनी जाल्ले भ्रष्टाचाराचे प्रकरणात चर्चिल आनी अभियंतो पारकाराचेर FIR करात। कोर्टाचो पुलिसांक आदेश। खबर विस्तारान। गोंयचे सगळे खणीक नव्यान पर्यावरण दाखले दिवपाचो पर्यावरण मंत्रालयाचो विचार चल्ला, अशें दिल्लींतलीं सुत्रां सांगतात। तिसरे दिसा सुप्रीम कोर्टात सीईसीन आर्ग्युमेंट चालू दवरलो। मंगळारा सावन सुनावणी परत सुरू जातली। गोंयच्या मायनिंगेच्यो सगळ्यो केशी गोंयच्या हायकोर्टा मुखार धाडपाची ॲडव्होकेट जनरलाची मागणी मात सुप्रीम कोर्टान भायर मारली। अभयारण्य वाठारांनी आशिल्ले 19 खणीचे लीज रद्द करचे पडटले अशेंय सुप्रीम कोर्टान म्हणलां। बिरेस्तारा सकाळी सीईसीन सुप्रीम कोर्टा मुखार आर्ग्युमेंटाक सुरवात केली। सीईसीन आर्ग्युमेंटा वेळार 10 अंकी मुद्दे काढले। सीईसीन काडिल्ले प्रस्न। प्रस्न 1, नॅशनल पार्क आनी अभयारण्य वाठारांत येवपी खणींक पर्यावरणीय दाखले दिवन मायनिंग चालू दवरूंक दिवचे काय ना। प्रस्न 2, अभयारण्य वाठारांत येना अशें सांगून पर्यावरणीय दाखले घेवपी लीज रद्द करप काय ना। प्रस्न 3, राखीव वाठारांतल्या 1 किलोमीटर वाठारांत पडपी लिजांक पर्यावरणीय दाखले वा खणकाम करूंक दिवचे काय ना। प्रस्न 4, राखीव वाठाराच्या 10 किलोमीटर वाठारांत येवपी लिजांक राष्ट्रीय अभयारण्य मंडळाच्या स्थायी समितीन मान्यताय दिले उपरांतच पर्यावरणीय दाखले मान्य जातात काय ना। प्रस्न 5, राना जमनींचो संबंध आशिल्ल्या लिजांक राना संरक्षण कायद्या खाला मान्यताय मेळे उपरांतच पर्यावरणीय दाखले दिवप काय कितें। प्रस्न 6, मायनिंग लिजांच्या स्थलांतराविशीं राज्य सरकाराक मिनरल कन्सेशन्स नेमाचे 37वे नेम लागू करप काय ना। प्रस्न 7, सगळ्यांत चड लीज आशिल्ल्या वाठारांनी मॅक्रो एन्व्हायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट अभ्यास करपाची गरज आसा काय कितें। प्रस्न 8, सक्तीन पाळूंक जाय आशिल्ल्यो अटी पाळूंक ना जाल्यार त्या लिजांक मायनिंग चालू दवरूंक दिवचे काय ना। प्रस्न 9, सुवातेर वचून तपासणी करनासतना आनी पर्यावरणीय दाखले दिनासतना हिस्पा भायर भरिल्ल्या डम्प्स वाठारांत मायनिंग करूंक दिवचे काय ना। प्रस्न 10, राज्य सरकारान खणी स्थगीत करप आनी MOEFच्या पर्यावरणीय दाखले रद्द करपा फाटली कारणां तपासून पळोवचे काय ना वा ते मानून घेवचे काय ना। गोंयचे ॲडव्होकेट जनरलान केल्ली मागणी सुप्रीम कोर्टान भायर मारली। गोंयची मायनिंग केस। गोंयचे मायनिंगाच्यो सगळ्यो केशी गोंयचे हायकोर्टा मुखार धाडच्यो अशें ॲडव्होकेट जनरलान मागलें। सुप्रीम कोर्टान ॲडव्होकेट जनरलाची मागणी न्हयकारली। सगळ्या खणींक नव्यान पर्यावरण दाखले दिवपाचो पर्यावरण मंत्रालयाचो विचार आसा अशें सुत्रां सांगतात। अभयारण्य वाठारांनी आशिल्ले 19 खणींचे लीज रद्द करचे पडटले अशें सुप्रीम कोर्ट म्हणटा। सीईसीन अभयारण्या सावन 1 किलोमिटराचे बफर झोनाचेर आर्ग्युमेंट घालो। 1 किलोमीटर बफर झोनात खणी नाकात म्हूण सीईसीचो आर्ग्युमेंट। आतां बद्द मंगळारा सावन परत सुनावणी सुरू जातली। ब्युरो वांगडा रिपोर्टर महेश घाडी। यासीन भटकळ जी मोटारसायकल वापरतालो तिचो कायदेशीर धनी 6 वर्सां पयलीं सोंपलो। ताजे उपरांत ही मोटारसायकल कोणा कडेन आशिल्ली आनी ती कोण वापरतालो हाचो कांयच रेकॉर्ड ना। ताका लागून हे केसीचे गूट वाडला।
होणजुणा भटकळाच्या घरांतल्यान जप्त केल्लें सामान एनआयएन बिरेस्तारा फुडल्या तपासा खातीर ताब्यांत घेतलें. यासीन भटकळ रावतालो त्या घरा लागसार एनआयएक मोटरसायकल मेळिल्ली. ही मोटरसायकल कोणाची? ही मोटरसायकल यासिना कडेन कशी पावली? ताणें ती विकत घेतली काय ती चोरयेची? हाचो अभ्यास प्रुडंटान केलो. 1992 वर्सा हळदोणे कारमोणेच्या सेल्विन डिसिल्वान ती घेतिल्ली. ताचे उपरांत ही मोटरसायकल परवरेच्या एकल्यान घेतली. प्रुडंटाक ताचें नांव कळूंक ना, पूण ती 1997 वर्सान ताचे कडेन पावली. उपरांत ती मोटरसायकल परवरे सुकूरच्या जोकी परेरान 2000 सालान विकती घेतली. जोकी परेरान 2002 ती शिवोलच्या सनीलाक विकली. हे गजालीक आतां 11 वर्सां जाल्यात. जोकी परेराच्या म्हणण्या प्रमाण 6 वर्सां पयलीं सनीलाक मरण आयलें. फुडें ही मोटरसायकल यासिना कडेन कशी पावली हें समजना. ताचे उपरांत 6 वर्सां ही मोटरसायकल कोण चलयतालो हें कळना. ती मोटरसायकल कोणा कडेन आसली ताचो रिकॉर्ड ना. एनआयएच्या टिमीन बिरेस्तारा भटकळ रावतालो त्या हणजूंच्या घरांतल्यान जप्त केल्लें सामान फुडल्या तपासा खातीर ताब्यात घेतले. एनआयएन एक पेटी जप्त केल्या. ह्या पेटयेन कितें आसा तें सांगपाक एनआयए तयार ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोवा विकास पक्षाचो मुखेली आमदार मिकी पाशेकोन राष्ट्रवादी कडेन कितलीय सोयरीक केली तरी ताच्या पक्षाचो दुसरो आमदार कायतू तयार ना. राष्ट्रवादीच्या ऑफरी विशीं मिकीन आपल्याक कांयच सांगूं ना आनी आपूण पर्रीकार सरकाराक सोडून वचचो ना अशें कायतून प्रुडंटाक स्पश्ट सांगलें. राष्ट्रवादी काँग्रेसींत वतलो जाल्यार पक्षांतर बंदी कायद्या प्रमाण मिकीचो बेत कायतू शिवाय सादचो ना. लोकांक काँग्रेस वा राष्ट्रवादी नाका म्हूण तांणी आमकां वेंचून हाडले. राष्ट्रवादीन वचून आपल्याक लोकांचो विश्वासघात करपाचो ना अशें गोवा विकास पार्टीचो आमदार कायतू सिल्वान स्पश्ट केला. गोविपाचो मुखेली आमदार मिकीक राष्ट्रवादी काँग्रेसीन वचपाची ऑफर आसा. मिकीक आतां कायतून अडचण केल्या. म्हणजे अशी अजून आमचो जीबीबीचो सुप्रिमोय म्हाका मेळोंक ना आनी ताणें म्हाका कांय एक्सप्लेन करूंक ना. तो म्हणजे अशें कोण येवंक ना. आय डोंट वॉन्ट टू जंप फ्रॉम वन कॉर्नर टू अदर. इफ ही वॉन्ट्स टू जॉइन हिमसेल्फ, that is up to him. I cannot stop him. So far I am in such a bad situation. Nobody have supported me. So since Parikar government is supporting me, so I am there with him. Party Supremo जर NCP वचपाची डिसिजन घेता जाल्यार तूं कसो कितें स्टँड घेतलो? I'll see that how the legal stand is comes. Because he has to approach me. पण बार लोक उलयताच आसात. So I cannot consider that he is going there. But the people said they don't want them. They don't want a Congress, they don't want the other parties. That's why people have selected us. So I don't want to lose the people's trust. राष्ट्रवादी काँग्रेसीन वचपाक कायतून मिकीक तेको दिलो ना जाल्यार सभापती मिकीक अपात्र थारावंक शकता अशें संविधानीक कायद्याचो जाणकार क्लिओफात कुतिनो म्हणटा. Mickey can merge his Goa Vikas Party into the NCP, possibly because the entire executive is with him. And if the other MLA Kaitu is with him, then only he can merge. Because under the law, merger requires 2/3 present and voting. If Kaitu is with him, then only he may be in a position to merge. Not otherwise. Otherwise, not possible. Otherwise, it is not possible. The speaker may disqualify Mickey. If Mickey tries to do it alone. Yes. मिकीची सध्या राष्ट्रवादी कडेन सोयरीक चलता, मात ती जुळप काय ना हे कायतूच्या हातान आसा. कायतू पर्रीकार सरकाराक घट राविल्ल्यान मिकीची फुडें राजकीय चाल कितें हाचेर साश्टीकरांची नजर आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊ एक वेवसायीक विसव.